सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A31. सर्वेस्परा एकल्यास देवा. सर्वेस्vara eklias deva, sasak nama Tuhan. सर्वेस्vara eklias deva, sasak nama Tuhan. Kubur binar, ujimu imat sangliak makna. Svara eklias deva, sasak nama Tuhan. Sorvesvara eklias deva, sasak nama Tuhan. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भाव भयणानो, आमकां सगल्यांक जेजूची वळख आसा. तोरी आसतना जायते आमी जेजू कडल्यान शिकपाचें आनी अणभवचें आसा. जितली जेजूच्या अणभवान आनी वळखीन आमी वाडटा तितलीच ताचे सारकी आमी जावंक पावता. हेंच मनांत घेवन आयच्या सेवा धर्मांत विशय घेतला तो हो. शिकून पूर्ण जाल्लो सीस आपल्या गुरू सारको उतरतलो. जेजू आमचो एकलोच गुरू आनी ताची शिकवण घेवन जियेतलो मनीस ताचे सारको जावंक जाता. पवित्र पुस्तकांत आनी संस्कारांनी आमकां जेजूच्या जिविताचें भांडार मेळटा. देवा उतराचे घडसाणीन आमी जिवंक आनी संस्कारांनी वांटो घेवच्या हावेसान वाडोवंक आनी हे वरवीं आमचें जिवीत जेजू आमच्या गुरू सारकें करूंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या सगळ्यांक चालून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत बागिवून सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकृत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Praise
उसळगी आणि शक्ती ताच्या इस्ताक संसारी सर्वेश्वरा देवा सुरगीच्या राया सुपुत्रिका देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिवासो तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वखतो महिमा देवा उसळगी आणि शक्ती ताच्या इस्ताक संसारी सोम्याचे सुख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुत्र सोम्या देवा देवाचे शेली संसाराचे आमची तुम बापाच्या उचल्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उसळगी आणि शक्ती ताच्या इस्ताक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे Jesu Christa eklos tu pomit eklos tu ichmut eklos tu pormishur moima deva usorgi ani shanti tachaista sosari प्रार्थना आजच्या दिसा आपलो वाढदिवस समारंभ था तांचे खातीर आमी कितेंपणी मागता जेस फेर्नांडीस आनी लिया कादोस देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या दुनियान कृपेन तांकां भरूंक तांचे बसत मागता देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मानावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्थायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सभ्यां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप कुंभाराचे आयदन बाटयेंत घालून कोसाक लायतात तशीच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता फळां वरवीं झाडाची कामसाकी कळून येता तशीच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा मनीस उलोवचे आदीं ताका वाकाणू नाका कित्याक हीच ताची परिक्षा न्हीद सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोबाचीक आंगोस्त्र कशें तूं ती न्हेसतलोय देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो म्हणुया सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो किनोरो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो बो वर्त्या देवा सगळी सकाळी तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो जबाब वाचूंक फावो प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो
लेंबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस मागतले. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोकतले. सर्वेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलेच खोड ताका ना. तो एकलोच मोचें खोडप. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. बागिवोत पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानू, विनाशी ते अविनाशी जातूच आनी हें जें मोरता ते अमोर जातूच बरयलोले आसा ते उतर घडोवन येतोलें. मोरनाचो भस्म जावन चोयत आयले. ए मोरना, तुजें चोयत खूंय? ए मोरना, तुजें कुंच खूंय? तर मोरनाचे कुंच पातक आनी पातकाचे बोल समूर्त. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं आमकां चोयत दितोल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटूच भोव मोगाल भावा भयणानू, सदांच स्थिर आनी गोट रावात. थार घे नासतना सोम्याची सेवा करात. कित्याक सोम्याची सेवा करून तुमी निर्फल वावर करची नात म्हूण तुमी बरी जाणत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय. जिकजिकतोल्या तारा पोरी पृथ्वीर तुमी पोरसोलतल्यात. जिविताचे उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणांत पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हरतनूय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयत हाय? आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाठी तुका दिश्टी पडना? आनी तुज्या दोळ्यांतली पाठी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणयत, आरे बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावांतल्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटली. बरें झाड वायट फळ दितचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे धोरेक झाड ओळखूंक येता. काटेरीचीं आंजिरां आनी सोरांड्याच्यो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा?
बरो मनीस आपल्या काळजांतल्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर भरून ओतलेल्या काळजांतलें तोंड उलयता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या दरेकाच्या जिवितान आमी कोणाक तरी एक मॉडेल कसो घेता. एक मॉडेल जो आमकां एक सर्वस कसो ताका पळोवन व ताचे भाशेन आमी जावंक, ताच्यो संवयो व ताचे बरेपण एक भाशेन आमच्या जिवितान आपणावंक, व तो करता ते भाशेन आमच्या जिवितान करून आमी आमचे पालक आमी प्रयत्न करता. बाबीनो, आमच्या जिविताक कोण आमकां खरो मदीं जातलो काय? आयचेच वा हेच आमकां करूंक आपयता. बाबीनो, आमकां आमच्या जिवितान एक मदेल म्हणल्यार खरो शिक्षक वरतो जावन आसा जेजू. आनी ताचे भाशेन आमच्या जिवितान आमी जावंक आयज आमकां उलो करता. बाबीनो, हो खरो गुरू ताचे खरे शिस्त कशे आमी जिवितान आमची पावलां वाडोवंक. आनी बाबीनो, जेजू सारके आमी जातले जाल्यार ताचे भाशेन एक भाशेन आमी ताचे खरे शिस्त कशे आमी जातले जाल्यार कितें आमी करूंक गरज काय? आयच्या पयले वाचपान सिराकाचें पुस्तक कांय बरी आमकां उगडापी करून सांगता. म्हणटा, कुमाराच्या आयदन वाटेन घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा उलोवपांतल्यान जाता. बाबीनो, आमच्या भितरल्यान जें कितें वता वा आमच्या भितर जें कितें आसा तें एक भाशेन आमच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता. आमी कितें आनी कशें उलयता, आमच्या उलोवपांतल्यान एक भाशेन कशें आसा हें एक भाशेन आमचें वतेपण एक भाशेन दाखोवण करता. बाबीनो, आमच्या उलोवपांत कितें म्हत्वाचें तें आमी पळोवची गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां एक भाशेन ओपारींतल्यान आमकां सांगून दिता, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. बाबीनो, आमी घोडे जायते फावटी घोडे जाणार म्हणटा वता, घोडे आमी जायते आपणायला, जायते शिकला, जायते आमच्या मनांत आसा. आनी तुपा वयलेत घोडे आमकां शिक्षण आसा जायत. तुपा वयलेत आमी घोडे जायते घोडे शिक्षण आपणायला जायत. पूण बाबीनो, कितें म्हत्वाचें आमच्या आत्मीक जिविताचे पावंड आमी चलतना हें जें आमकां एक भाशेन वळखूंक आपयता. आनी म्हळ्यार सुवातेर आमचे नदर आमी करून घेवंक. आमच्या नदर बाबीनो म्हणजे आमी कितें आमच्या कितें आसा वो आमच्या देशाक कितें आसा हें वळखून घेवन आमी आमचे नदरेचेर एक भाशेन लक्ष घालूंक. म्हणजे आमी दुसऱ्यांक तर बरेपण दाखयतना जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमची नदर ती रावंक जाय. आनी कशी आमी ते रावतले काय? बाबीनो, जेन्ना घोडे आमकां कितें सरळ घोडे दिसना, आमी कितें पळोवंक सोदता हे भाशेन आमचे नदरेंतल्यान हे भाशेन आमकां सारक्यो घोडी वळखूंक मेळनात, वो पयसतान आमकां घोडी नदर सारकी दिसना जाल्यार आमी दोळ्याच्या दोतोराक भेट करता. ताचे सशी वेता आनी एके भाशेन आमचो आय चॅकअप करून घेता. बाबीनो, जेन्ना वो आमच्या दोळ्याची नदर आमी एके भाशेन ताचे कडसून उपरांत ताची वत घेवन ही नदर सरळ आनी बरी करूंक आमी वावुरता. तेच भाशेन आमचे उत्मेक दिसाचे पावलेन आमी करूंक म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आनी तें म्हणल्यार आमी 2 दिसाक ह्या दोळ्याच्या दोतोराशी येवंक जाय. म्हणजे आमी जेजूस येवन आमची नदर एके भाशेन आमी थिरावंक जाय. देवाक लागीं
देवा समोदी भाशेन आमी जे कितें उलयता जे कितें करता जे कितें उलयता हाचेर एके भाशेन आमचे खरीतपणी आमचे तेतून आमी लक्ष घालून आमी ही नदर आमची थिरांक वावरूंक जाय आनी भयणी बाबांनो जेन्ना ह्या जेजूक लागीं येवन ताचे आयकून हे जेजू आमकां दाखयता ती वाट ओळखून घेवन आमच्या जिविताचे पावलांत एक एक पावल आमी चलता तेन्ना आमी एके भाशेन आमी सरळ वाटेन चलता आनी दुसऱ्यांकूय आमी बरी वाट आमी दाखोवंक पावतल्या भयणीनो हेच आमच्या जिवितांत करुया तेच स्वादी आमचे वागणुकेन दुसऱ्यांक कशे तरेन वळखता काय वो दुसऱ्याचेर आमची नदर कसले तरेची आसा काय बिशप पोटर खंय एक फावट तो एका पॉयंट करतालो ट्रान्स अटलांटीक ओशन लायनर हातूंतल्यान खंय तो पॉयंट करूंक वतालो आनी जेन्ना ते हातूंत भितर सरलो ह्या ओशन लायनरान तेन्ना ताणें पळयलें ताचो जो रूम आसा ताचो आनी एकलो दुसरो एक बर्थ दुसरो शेअर करचो आसलो दुसरो एकलो कोण मनीस येवचो आसलो आनी तूं खंय भितर गेल्या उपरांत ताणें पळयता ह्या मनशाचेर नदर मारतच तो खंय ह्या रुमांत भायर सरलो आनीक तुवें ताजो ओशन लायनराचो जो पर्सर आसलो ओके ताणें ताचे सोशी येवन खंय ताका सांगलें पळय हांव म्हज्या लागीं जे कितें म्हत्वाच्यो मोलाच्यो वस्तू आसात भांगार आनी असो घडयाळ आनी हेर वस्तू ज्यो म्हज्यो आसात त्यो मोलाच्यो त्यो हांव तुज्या ताब्यान दवरूंक सोदतां त्यो तुमच्या सेफान एके भाशेन बरे तरेन त्यो सांबाळून दवरूंक तुज्या हातीन ह्यो वस्तू हांव घालूंक सोदतां आनीक तेन्ना ताणें बिशपान ह्या मनशाक सांगलें पळय अशें हांव हें करचो नासलो आय वूड हॅव नॉट availed of this privilege बिशप कसो पूण हें हांव करतां कित्याक जो मनीस म्हज्या हातून आसा जो मनीस म्हज्या सांगाता ताजो जो दुसरो बर्थ जो शेअर करचो आसा तो मनीस ताका उलयल्यार तो एके भाशेन ताचेर विस्वास दवरपा सारको कसलो मनीस दिसना ह्या मनशाक पळयल्यार तो भाशेन घडी म्हजी वस्तू तोंडांत करीत असलो तरेचो मनीस दिसता तो पासत म्हाका विश्वास ना देखून ही वस्तू हांव हांगासर दवरतां आनी तेन्ना ह्या मनशान खंय बिशपाक जबाब दिवन सांगलें पळय बिशप तूं भियेना काय तुज्यो वस्तू सगल्यो हांव बरे तरेन सांबाळून दवरतां पूण हेच चिंतून हेच मनान दवरून तुज्या आदीं हो मनीस जो तुज्या रुमान रावता तो तुका पळोवन येवन तो आपल्यो वस्तू हांगासर दवरून गेला भयणीनो कितें आमकां भाशेन दाखोवंक वता काय मनशाचे रूपान आमी दुसऱ्याचेर एके भाशेन जजमेंट करूंक ना दुसऱ्याचें मन आमी दुसऱ्याच्या मनशाक एके भाशेन कितें ताचे वरवीं आमी तांचेर पडूंक न्हय पूण आमी तांच्या संबंदी जेवन तांच्या सांगाता रावून आमी एकामेकाक एके भाशेन पुर्ती वळख घेवन दुसऱ्यांचें बरेपण आमी ओळखून घेवंक वावरूंक जाय हेच आमच्या जिवितांतल्यान करूंक जेजू आमकां आपयता बाबीणानो जेन्ना आमी असले प्रयत्न आमच्या जिवितांतल्यान करता ही पावलां आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मारता तेन्ना आमच्या गुरू सारके आमच्या जेजू सारके आमच्या जिवितांतल्यान आमी एके भाशेन सपूर्ण जावंक वावुरता हेच आमच्या जिवितांत घडून येवंक आयज हे बेडींत वांटो घेतना आमकां किरीत करपान बोड लाभय म्हूण मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोनेकल्याचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया स्वतंत्र देवाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे केस पदाक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार बळीदान जमलो
Ospita caldani gust susre, caco salzurlo, tomelo tacana kibiro. Tomela mode deolo, tisre sa, latlo chivansa. Sargazzurlo, sorpodita deva baccial sac posla. Pitan chivan melachi mansivicurun ketelo. Sadmantam pavitratmen, kadari pubisubik, bhaktan sektar, patkachin boksani, purishin shiorpon, sasnachin shibit. Amen. आणि बाबार्थाने बेडार आमचे जण एकल्याची करचो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. कुमाराचें आयदन बाटयेन घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताचे उलोवपान जाता. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी सगल्या यादनिका आनी म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या उलोवपान जेजूचो उलो सदांच परजेक आयकूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. फळां वरवीं झाडाची कामसाय वळखून येता तशेंच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी वेंचणुके वेळार आपल्या भाशणांतल्यान परजेक जायतें भासायतात आनी उतर दितात. दिल्ल्या उतराक ताणें विस्वाशी रावूंक आनी हे वरवीं परजेची आनी समाजाची सेवा करूंक सदांच तांचें मन आसूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. मनीस उलोवच्या आदीं ताका वाकाणू नाका, कित्याक हीच ताची परिक्षा. जायतीं आमची भावा भयणी आयज वायटान जियेतात आनी दुसऱ्यांक सोकला घालून आपूण वयर सरूंक सोदतात. असल्या मनशांक आमी जायते फावटी तेंको दिला आनी हे तरेन समाजान आयज वायट मनशाची वागणूक आमी केन्ना ना वाकाणूक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. न्हीद सोदची जाल्यार ताका ती मेळटली आनी एक दोबाचीक आंगवस्त्र कशें तूं ती न्हेसतलोय. अनितीक लागून आयज कितलो लोक कश्टावता आनी प्रश्नांनी जियेता. जेजू आमच्या गुरूची शिकवण वेव्हारांत घालून आमी जियेलीं जाल्यार संवसारान वस्तली अनीत पयस जातली हाचो दुबावच ना. जेजूचे वळखीन अदीक आनी अदीक जेजू आमच्या गुरू सारकीं आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. बोदल बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजे बरेपण उदारपण आमच्या जिवितांत तूं आमकां फावो कर. तशेंच जी कोण पिडेंत आसा तांचे खातीर आमी मागता. पण कार्मेलीन फेर्नांडीस जी पिडेंत आसा तिकाय तुजो इलाज करपाक कोणी फावो कर. आमकां सगल्यांक तुज्या किरीत आशिर्वादान भर आनी सदांच आमच्या जिविताचीं पावलां तुजे खोशये आनी अचूनी परमणी मारूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C31 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो. संसारांतल्यो
Saibinn, la casa Dieu. Ibideo Sandio ani holkyo, ogonita, ocho mateo. Luchas mongal putak dalui, pagi soy matak ni soy lui. Los betuka kota polui, ani am circat ludevoi. Luchas mongal putak dalui, pagi soy matak ni soy lui. Los betuka kota polui, ani am circat ludevoi. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके भविष्यवेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवा सुंड आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोमी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वदा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी दिसवार आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगस आसनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरमाशेन रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolgarazo, Sorvesortam. Povit, 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 Dolgarazo, Sorvesortam. Sorgani, Sonsarvara, Lucha. Sorvesorace Davieta, Eta Takaso, Usorgi, Lukasoitso. बाबा क्रस्त पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपणी शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत. पातकाची बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें ए म्हज्या उगडासाक करात. Baba, that's so good for good to you. Somjacie słodkie moronami sumorokta, ludzie budowci wodporami morgota, lucia elia kami oprekta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदकास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुळान रगत चौधऱ्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंगवार मारी देवाचे माये सांगाती बागून जुजे तिच्या पोती बागून जुजे वाज बागून फ्रांसीसच्या वेळ पदवासो बागून दांतन बागून दोम दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगतान त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपदान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरशें नंतरेकता. तर आमकां आदीं उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पुनवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपुयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुमचे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत जेवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंक D8 दुलोप जेजू मोगाळ उदार. Dulob Jesu, mogal udar, idlo mowarin samco. Amchi soshi, Israel ramda, amka samar soloita. Tachi mogor, ekonasa, sopor priti kutono. Aplosaga, amkanita, vato divik mogazo. Aplosaga, amkanita, vato divik mogazo. Raklutaci, edivoti, osani zonuriago. Wycikotmia, cikonata, aplia zrogana rujta. Bapadita, taka wopór, urbine snani tujta. Aplia zrogmas, taka kaur, daci lagi eksata. Aplis hokmas, tangga kau, ranci lagi eksata. Boka isa, Jesus somia, sason dan mokotolia. Manta saiba, kuso uka, uka kota namoska. Satu angso, sasna sasna, jini satu sabadu. Irmi ami, bukur Tuhan, rup-rup pagi sorgaru. Irmi ami, bukur Tuhan, rup-rup pagi sorgaru. Dulob Jesu, mogal udar, idlo mowari samso. Amchi soshi, Israel ramda, amka samar soloita. Tachi bogor, erkonasa, sopur priti kotolo. Aplosaga, amkanita, vato divik mogazo. Aplosaga, amkanita,
प्रार्थुया. काकलूत सरा बाबा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गात तुज्या सासणाच्या सुखान तुवें आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसया. आजच्या दिसा मिसाचे मांडवळ केल्या वलंकिनी समुदाय तांकां आमचे केरीत दिनवास. येता सोनवाराक मिस करूंक SFX समुदाय आनी आयताराक मदर तेरेसा समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 21,703 रुपया. हें कलेक्शन पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन आमचे खातीर ते वयतले. ह्या सुमानान डोनेशन दिवन आदार केला जॉय डायस 5,000 रुपया. तांकां आमी कर्जंतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो. ह्या सुमानांत मिसाची इंदेसांव हे परी आसात जाणी इंदेसांवां भेटवयल्यान तांणी मनान दवरचें मिसान वांटो घेवचो आनी मिसार वाचप करचें. सोमारा दीस मारियानो लोबो आच्या आत्म्या खातीर. मंगळारा दीस अलेक्स झेवियर ब्रिटो आच्या आत्म्या खातीर. ब्रेस्तारा दीस पेद्रो आनी मार्सेलिना सिमोइस आच्या आत्म्या खातीर. बुधवार वो शिंजेचो बुधवार हेचाक सांजेर मीस आसचे ना. सकाळी मीस 2 मिसां जातली. सकाळी 6:30 आनी दुसरे 7:30. 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक बाटीर समुदाय आनी 7:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक आगरवाडो समुदाय. ब्रेस्तारा दीस पेद्रो आनी मार्सेलिनो सिमोइस हांच्या आत्म्या खातीर. शुक्रारा दीस पास्क्वल ब्रिटो हाच्या आत्म्या खातीर. सोनवारा दीस फ्रांसीस आनी एस्पेरांसा ब्रिटो हांच्या पयल्या वर्साचो उडगास. आयज थोरणाट्यांक आमच्या केरीत मीस आसा सकाळी 9:30 वाजता. शेजारांत निमाणे वयतार थोरणाट्यां खातीर भेटयला. आयज तांचे खातीर केरीत मीस आसतलें सकाळी 9:30 वाजता. आवय बाबायनी तुमच्या थोरणाट्या भुरग्यांक तुमी धाडची. तशेंच मार्साचे 12वेर आनी 13वेर ओल्ड गोवा क्रूज मिलाग्रीस जे रिट्रीट सेंटर आसा थंय ह्या सेंटरांत तरणाट्यांक कॉलेजमाचो रितीर जातलो. तरणाट्यांनी आपली नांवां ह्या रितीरान भाग घेवंक आपली नांवां आमकां दिवची. कॉलेजमाच्या काळांत ही एक संदी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक हुस्कावची. आमचे माद्रे भयणीचे जे KG स्कूल आसा सेंट जोसेफ्स मोर्जी हातूंत तांचे एडमिशन्स चालू आसात. सिनियर ज्युनियर आनी सिनियर नर्सरी हांचे खातीर चळवळ ती सुरू जाल्ली. मार्चाची 4 तारीख पर्यंत ही एडमिशन्स चालू आसतली. सकाळी 10 ते 12 ह्या वेळा भितर तांकां येवन भेटचें आनी तुमच्या भुरग्यांची एडमिशन करून घेवची. उपास मागणे आनी धान ही कॉलेजमाच्या काळाची कांय खुणां तुमी तुमच्या फॅमिलींत सॅक्रिफायस करून दान घालूंक अबे बॉक्सां हाडल्यांत. PPC वांगड्यांनी आपल्या समुदायांतल्या दर एका फॅमिलींत ही पावोवची. ही बॉक्सां व्हडलीं आसात ती तुमी घरांत फोल्ड करची. ताचो वयलो फोल्ड आसा ताका इल्लो सुबराक मातसो
आनी वयल्यान ताका टेप मारून ते बंद करचें. तुमचें दान आसा तें ह्या बॉक्सान तुमी घालचें. आमच्या फाब्रिकाक हे कमिटीची नवी समिती वेंचून काडूंक जाय. प्लस तुमी कितें नांवां सुचोवचीं जे वांगडी भाशेन ह्या वाड्या खातीर बुद्धी आसात तांची दादल्यांची वा बायलांची तुमी हीं नांवां सुचोवं येता. क्रिस्मसाचे फोटोज आनी सर्टिफिकेट आयल्यात ते येवन तुमी ऑफिसांत वचचें. डिवायन मसीचे थोडींची चित्रां आमचे कडेन आसात. ती आमी भायर दवरलेली आसात. कोणाक तुमकां जाय तांणी तुमी ती व्हरूं येता. ही व्हरून तुमच्या घरांनी व्हरून ही भोक्ती तुमी एके भाशेन करची. आनीक जेजूच्या कृपेंतल्यान बरेपण तुमच्या हितान आनी कुटुंबान हाडचें. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक R10 जेजू भाशेन. जेजू भाशेन अशी हांवें उरतना वागतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी